सांगली की आमी आतां जर हेल्दी रावपाक जाय जाल्यार आदले सगळे परत चालू करपाक जाय. म्हटल्यार मिक्सर बंद करून गुडचुने आनी फातरीचेर वांटपाक स्टार्ट करा आनी भायर फक्त ब्लिचींग पावडर घालता, बाकी काय करना. सो मागता एटलिस्ट जेंचे Breathe out. Deep breathe in. Breathe in. Breathe out. Relax. आता 3 फावटी आम्ही पाय स्प्रेड करून जंप करा. काय स्टार्ट 1 2 3. म्हणजे केमिकल आम्ही शेत ग्रो करता. व्हेरी रेअर खंय तरी पळयता की ऑर्गॅनिक फार्मिंग जाता, पूण आमी चडशे पळयतात ते सारेच घालतात, म्हणजे केमिकल घालून ग्रो करतात आनी ते आमी खातात, एब्झॉर्ब करतात. सो सुरे काणकोळी तशेंच आसता. सो हांव कित्याक लागून सांगता, जर खावपाक काय प्रॉब्लम ना, तूं कितेंय खावं शकता, पूण तितलें हार्डवर्क जाय. आनी हार्डवर्क करता आसतना योगा व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर तशेंच आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आयज पूर्ण देशभर आख्खो संवसार आयज आमकां पळयता की आमी योगा डे कशें सेलिब्रेट करतात. ते योगा म्हणटात ते आमचे भारताचे रुट्स आनी कल्चर आयज संवसाराक आख्या कोणी योगा शिकयला जाल्यार आमच्या भारत देशान शिकयला. आमचे ऋषी महाऋषी पयलींच्यान योगा करीत आयल्यान तांकां खबर आसली योगा म्हटलें कितें आनी योगा बॉडयेक कितलो तुजो सांबाळूंक शकता. म्हणून त्या टायमाचेर जे लोक आसले ते 100-200 वर्सां जगताले, कित्याक योगा करताले, प्राणायाम करताले, वेगळे वेगळे एक्सरसायज म्हणजे नॅचरल एक्सरसायजीस करताले. तुम्ही पळयता आसतले, चड कांय उलयना पूण म्हाका एक दिसता कित्याक म्हाजे चेंजीस हांवें पळयला म्हणून सांगता. आयची चडशी महिला आहात ती खंय ना खंय तांकां खुबशे रोग जाता, डिजीज जाता, कित्याक इजी लायफ ऑफ लिवींग आमी धरला. म्हणजे पयलींची महिला पळयचे जाल्यार सकाळी फुडें उठताले, लाटीचें उदीक काडटाले आनी बांयचें उदीक काडटाले म्हणजे राजवान. सो ती एक एक्सरसायज. आमची आयची बायलां कितें करतात, जिमान वयतात पुलीस बी उरपाक. सो त्या टायमाचेर आमची महिला जेंट्स सुद्दां पोरसांनी वयताले, शेतांनी वयताले, सकाळी फुडें काम करून मागीर आपल्या कामाक वयताले. सो ऑटोमॅटिकली नॅचरल एक्सरसायज जाताली. आयज ती जायना. सो इवन महिला कपडे धुताले फातरीचे, ती एक एक्सरसायज जाताली, पूण कामूय करताले आनी बॉडीचे फिटनेस उरताले. ती आयज उरना. ताका लागून मागता सगळ्यां कडेन की आमी मुद्दामून आपल्या हेल्थाची काळजी घेवंक जाय. आपल्या जिवाची काळजी ही तुमच्या लागीं आसता. म्हणजे योगा जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता कंप्लिटली ट्राय करा. खूब जाण करता आसतले, पूण हांवें म्हाजे चेंजीस पळयल्यात. विदीन 1 मंथ हांवें म्हाका पळयलां की हांव कंप्लिटली चेंज जाला, म्हाजें लायफस्टायल चेंज जालें आनी हांव फुल्ली डेडिकेटेड कॉन्सन्ट्रेटेड म्हाज्या कामार आसा. म्हणजे योगा केल्या उपरांत तुका फोकस तुज्या गोल्सांचेर, तुजे टार्गेट्स कितें आहात ते कंप्लिटली चेंज दिसतात, वायट दिसतात आनी क्लियर कट. म्हणजे येस आपूण त्या टार्गेटार पावूं शकता, हे योगा शिकूंक शकता. ताका मागता सगळ्यां कडेन योगा व्हेरी इम्पॉर्टंट. एवरी डे 45 minutes to 1 hour योगा मस्ट. पळयात ऑनलायन सगळे योगा सेशन्स तुमकां मेळटात. मेडिटेशन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो हे करात आनी तुमच्या भुरग्यांकूय शिकयात. कित्याक जाणां नेक्स्ट जनरेशन जे येतले ते जनरेशन आमचें फूल योगा फोकस्ड आसूंक जाय आनी आमची भुरगीं हेल्दी आनी यंग आसूंक जाय. हे परत एकदां थँक्यू सगळे हांगा येयले.